माधव मामवदेवा कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुलकृष्ण माधव मामवदेवा कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुलकृष्ण साधु जनाधार सार्वभाव साधु जनाधार सार्वभाव माधव मामवदेवा माधव मामवदेवा कृष्ण माधव मामवदेवा कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण. हरे कृष्णा सगळ्यांकय श्री कृष्ण लीला म्हणाल मेगले पेजांत स्वागत करता. आज हांव सांगू वतस कसं म्हळ्यार नारद मुनी म्हळ्यार सगळ्या जाणांक गोत्तस आसतलें. 14 लोकांतूय यथेश्ट संचार करूंक आशिल्ले, स्वातंत्र्य आशिल्लें. देवाले अनुग्रह मेळ्ळेले जन्मत नारद मुनीले. हेची हे अनुग्रह मध्य मध्येची नारद मुनील मनांतू एक इगो जावन एक अहंकार जावन इच्छा आसा. ते वेळारीची देव ना करताची. तशेंच एक आयिल्लें ते नारद मुनील मना आयिल्लें एक इगो कशी देवान ना करची म्हणून गाणी तर आज तुमकां सांगून दिवचा वता. हें आयकतना तुमकां आनी एक कार्य मना वतालें. कसं म्हळ्यार हांव फुडले व्हिडियोंतू आजी फुडले जाल्ले व्हिडियोंतू सांगिल्लें कसं म्हळ्यार गोपस्त्रियेन कशी पळय देवाले उडगासांतू सगळो वेळू मग्न जत्ताची ध्यान केल्लें. तशी जी देवाल भक्त जावन आशिल्ली आमी सगळो वेळ देवाक उडगास करून ते देवाल रूप भजन कीर्तन काणयो सगळं आलोचना करून जीवन काडका. तशी जल्लारी आतां नित्य जावन आशिल्लें खोशी आमकां अनुभव करूं जातलें म्हणून हांव सांगिल्लें आसा. तेदना ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಾಂಪುಣಿಲೆಕ್ಕ ಆಸ್ತಲೆ ವೈ काय काम काय ना ते जनाक ते सका साध्यत जल्लारी काम वच्चू आशिल्लें. मतलब घरांतू मस्त काम आशिल्लें, सन्न चेडू सुकड आशिल्लें. तशी मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटीज आशिल्ले जनांक हे सकड साध्यवे म्हणून तुमी ಸ್ವಲ್ಪ जनांपुणीलेಕ್ಕ आसतलें. ताका आशिल्लें एक आन्सर येता हे काणयेंतुल्यान तुमकां मेळूं वता. नारद मुनी एक पंता लेखता मेगेला वरीची सगळो केदनाय सक्क दिवस वैकुंठांतू संदर्शन करूंक आशिल्लें अनुवाद. तशीच 14 लोकांतूय कितले पंजावका तितले पंता वेळू कालू पळयनाशी संचार करूं आशिल्लें ते एक अनुग्रह देवान विंगड कोणाकय दिली. तदना देवाले परमभक्तू हांव आसतलो. हांव म्हगे जन्मूची देवाले नाम संकीर्तन करताची देवा नाम प्रचरण कितेरी उपयोग करता आसा. तदना मेगे पशियोड भक्त देव विंगड कोणें आशिनात न्हय. तेन्ना देवाल परम भक्तू देवाक मस्त मोग आशिल्ले ते भक्तू हांव आसतलो. ते म्हाका देवा तोंडा सकून एक आयकूंक आशिल्लें म्हूण आशिल्लें. नारद मुनी वैकुंठाक वतस. वैकुंठा पावतना देव निमगीता कसं की एक निमगू छामू आयला कसले म्हूण निमगीता. तदा नारद मुनी सांगता म्हाका देवा तुमगेले मोगा भक्त कोण म्हणून कळका आशिल्लें ते निमगू छाता आयिल्लो म्हणटा. तदना देव सांगता म्हाका कितले की भक्त आसाची हे 14 लोकांतूय जल्लारी तांतू बरी ಸ್ವಲ್ಪ जन म्हाका मना व्हरतलें. हांव केदनाय तांकां मोग करतस तांगे ಒಟ್ಟು आसा म्हूण मना करतले जन बरी सल्पत. जल्लारी तुम्यत निमगिलाक एक आन्सर हांव दिवनू जावक न्हय. तशी पळयतना आत्त म्हगेले परम भक्त जावन म्हाका दिसता कोसलापुरीन तुले जग्गूबाय येता म्हणटा. ताजा नारदाक शॉक जाता. म्हळ्यार नारद राखूंक बशिलो तुमीच येता म्हगेले परम भक्त म्हूण देव सांगतलो म्हूण राखूंक बशिलो. जाल्यार सांगलें खंयची की एक जग्गूबाई नांव. हें आयकतना नारद मुनीक बेजारूय जाता आनी आश्चर्य दिसता. इतली कितें री मेगेला वरी इतले
सगळे दिवस सगळे जन्म देवा किती समर्पण केलेले मेघला पशी ओढ एक जन्म देवा ही भूमीन तू तशी नारद सांगता देवा म्हाका एक ते मनशा एक पळोवका म्हूण आशिल्लें हांव ताका एक पळोवन येवं इतली कितें तो तुमगेले इतले मोगा भक्त जालो म्हूण म्हाका कळका म्हूण आसा म्हणटा तर देव सांगता वय खंडीत तूं तांकां पळोवका जर्नलीच वचून पळोवन यो म्हूण सांगून नारद मुनी पेटयता नारद मुनी जोर गडबडीर वता इतली कितें ते तो भक्त जाल्लो म्हूण मेगेला पशी व्हडले भक्त म्हूण देवान तागे नांव सांगलें म्हूण कळका म्हूण सांगून ओग्गी वता वचून जगूबाई घराचे भायर राबून पळयतना एक मनीस सकाळी उठयता नांव नाचता आनी देवाले नामस्मरण ಸ್ವಲ್ಪ करता आनी दिव जळयता पांय पडटा आनी वता कोडके वता गायक न्हाणयता गायची काम सगळं करता ताजे नंतर घरा येता देवा निवेदी करता आनी तांतुलेच काणू बायलेक चेडवांक दिवन तवय खाता आनी सामान सगळें घेवन गद्दे वता सांज ताय गद्दे काम करता ताजे नंतर घरा येता नाचता उपास दिव जळोवन बायलेक चेडवांगेले उठूची प्रार्थना करता आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ तांगेला सकाळी चेडवांगेला सगळं खेळतची बायले लागी उलयतची सकाळी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ बसता ताजे नंतर जेवण करतना नारायणा 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 म्हणटची न्हिदता येत जगूबाईले एक दिसाचे दिनचर्या आनी कसले तर देवान इतले भक्ती आसा म्हूण दिसले म्हाका कसलें दिसना मू हांव करचें जी एक वंट ते जगूबाई करना म्हूण इतली कितें दिसतलें देवान ताका परमभक्त म्हूण सांगलें मोगा भक्त म्हूण सांगलें हें म्हाका कळून जावका म्हूण सांगतना नारद मुनी कसो करता वैकुंठाक वता वापस अरे नारायणाला वचून निंदिता इतली कितें देवा तुमी मेगेला पशी ओड भक्त जगूबाई म्हूण सांगलें हांव तांगेले घरा वचून पळयलें म्हाका तागेले ते दिनचर्येन कसले एक भक्तीन भक्त म्हणून कसले दिसनी इतले कितें म्हणून म्हाका कळका आसलें देवा चुकता म्हूण नाही हांव सांगिलें जाल्यार म्हाका एक कळका आसलें म्हणटा तेदना नारायण सांगता जायत तुका हांव सांगून दिता जाल्यार ताचे फुडें म्हाका एक काम तूं करून दिवका आसलें म्हणटा तेदना नारद मुनी सांगता देवा कितें हांव कसो कोण दिवका देवान कसं सांगल्यार हांव करूंक तयार जावन आसा कसं जावका जाल्यार मेगेला सांगेची म्हणटा तेन्ना देव सांगता थंय पळय एक बुडकूळ पळयलो तुमी आनी तें बरी तेल आसा तें तेल मात्तें दवरून भुमी सगळेची एक पंथा परिक्रमण करून येवका आशिल्लें म्हणटा एक थेंबो तेल ताय तूं गुपणाशी तुमी भूमी एकू पंथा परिक्रमण करून येवका आशिल्लें म्हूण सांगता तेदना नारद मुनी सांगता ओ तितले देवाल अनुग्रह जाल्यार देवाल परमभक्त जावन आशिल्लें म्हाका हे जावचें ना हांव कोरून येता म्हूण सांगतना वता ते बुडकूळ काडून मात्तेर दवरतना नारायण नारायण आमी सांगून देवालागी सांगून परिक्रमण सुरू करता तशी ते मात्तेर ते बुडकूळ दवरले कूडले नारद मुनी कॉन्शियस जाता ते कडेकडेन पळयना सगळे मन ते बुडकुळे वयरी जाता म्हळ्यार देवान एक थेंब ताई तेल तांकां चुकून पाडोवचें न्हू म्हळ्यार न्हू तशें तेच मात्ते दवरून सगळेची भुमी गुण येता येवन सगळी देवा मुखार सांगता देवा तुमी सांगिल्ली बरीची हांवें एक थेंब तेल ताई पाडयना अशी पळय भुमी परिक्रमण करून येयला म्हणून खुशीन सांगता तेदना नारायण सांगता ओ वय भारी खूश आशिल्लो खबर मू जायत हे इतले परिक्रमण करचे इतले वेळान तरी तुमी कितले बंद तुमी उडगास केले म्हणून घेता नाजाल्यार रोडना तुमी कितले बंद तुमी नामस्मरण केलें म्हणून घेता हे आयकतना नारदाक आश्चर्य जाता हे तेल एक थेंब ताई पडून जी म्हणून देवान सांगिलें ताजे वयर तेची आलोचना करतची तेन्ना तूच म्हूण दवरलें देखून म्हाका देवालें नांव स्मरण करूं की घातल्यार देवाल उडगास करूं की जल्ली ना मू ते एक चुकिवें म्हणून घेता तेदना देव सांगता जायता ते रब्बाई हांव आनी एक तुमकां दाखोवन दिता म्हूण सांगतना एक भक्ताल म्हण ते कळचे देवाक शिवे वेंगड कोणाक कळना
ते देव कसं करतं म्हळ्यार एक माया क्रिएट करून ते जग्गूबाईले मन नारद मुनीक दाखोवन दिता. आमगेले जग्गूबाई सकाळी उठयतनाची नारायण 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 म्हणून सांगून उठयता. नाव न्हू तांगेले देवा प्रार्थना करता, दिव जळोवन प्रार्थना करता. इतलेच नारद मुनीन पळयल्लें. ताजे नंतर नारद मुनीन पळयलें कसं म्हळ्यार गायची काम सगळं करूं वच्चे, ताजे नंतर गद्दे वच्चे सगळे जाल्यार हे एकंक काम करता नाही, कोडकी फूट करता नाही, गायक न्हाणयता नाही, तशीच दूध काडटा नाही, अशी एकंक काम करता नाही. ते जग्गूबाईल मन सगळेची वृंदावनांत आशिल्ले ते देवा लिहिलें तस देवान गायचे ओटू खेळचे तसं सगळं. त्यानंतर गद्दे वचून गद्देन तूं एकलोची इतले कश्ट बघता ते दनपार भर अशें ते वत लागून ते काम करता जाल्यार कसले कश्ट ते जग्गूबाईक दिसना. तदन हे जग्गूबाई लेखची कसं म्हळ्यार ते देव कृष्ण जावन जन्म घेवन एक मनीस जावन भुमीत जीवन काडूं येतरी देव जावनूची कृष्णाक कितले कश्ट बग्गूक जाल्ले. तदना मिगेल हे सगळं कश्ट व्हडले कश्ट न्हय नवे म्हूण लेकून देवाकची नामस्मरण करतात. जग्गूबाई तागेले सर्व कामय करतस ते ओडान सांगना म्हणूची मनांतू देवाले नामस्मरण करतच जग्गूबाईन एकंक कामय करचे. सगळं काम जावन सांजे वापस येतरी दिव्य मुखार बसून एक 10 पंत नामस्मरण केल्लेले नारद मुनीन आयकलेले जाल्यार सकाळ उठयतरी रात्री न्हिद्द उताय. ते जग्गूबाई तांगेले कर्मा उठूची तांणी करचे ते कामां उठूची कसं करतस देवाले उडगास काडतस नामस्मरण करतस. हे दाखोवन देव नारद मुनीक सांगता, आतां कळ्ळें नारद रे तुमकां हांव कितें आतां जग्गूबाई म्हगेले मोगाचें म्हूण सांगिलें म्हूण. भूमी आशिल्ले सर्व जिवात्माकय करूंक एक कर्म हांव दिला, काम नतील जावन कोणेय नाची. जाल्यार ते काम तांणी करतना ते मेगेल अनुग्रह देखून तांकां ते करूं जत्ता म्हणून एक जन मना वरनाची मनशांक गेले एक बोट हल्लो का जाल्यार ताई हांव लेखू का म्हणून तांणी मना वरनाची. तांणी कसं करताची तांगेले ते काम करताचे न्ही, हांव तें काम केल्लें वय हांव ते करूं वतस हांव ते केल्लें अशें तर तांणी लेखतांची. हांगा जग्गूबाई खंयचे नमने कश्टय खंयचे नमने सूखय तांकां आयल्यार मेगेले नामस्मरण करताची उडगास काडताची निस्वार्थ जावन निष्कळंक जावन सत्यसंध जावन मेगेले सम आशिल्ले एक भक्त जावन तो तांगेले कर्म करतस. ह्या आयकतना नारदाक तांणी केल्लें चिवकी मनावता. हांव कसले कश्ट आशिल्ले काम करता म्हणून नारदाची आलोचना करता. मेगेल काम कसलें देवाले नाम संकीर्तन करचे, देवाले नाव प्रचारण करचे असेल सकत मेगेल काम ते मेगेल काम दिकून हांव करता म्हणून तदनत नारद मुनीक मनावता. कश्ट आशिल्ले काम देवान दिल्ले वेळार हांव कशें केलें कामान तूं मन व्हरून देवाले उडगासताय हांव तदन काडलें ना. हेच कर्मयोगांतूय देवान सांगिल्लें भगवद्गीतेंत. देवान आमकां कसं काम पळय दिला कसं कर्म पळय करूं दिला ते करता नाही. देव जावन आशिल्ले ते एक योग म्हळ्यार कनेक्शन आमी सोडूनचे. तदन आमी एक कर्मयोग चलचे. भगवद्गीतेंतू 2nd चॅप्टरांतू 47th श्लोक देवान सांगला कसं म्हळ्यार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगेस्तव कर्मणी. हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार कसं मेळटलें म्हूण लेकून आमी कसलेंय काम करूं नजे. हांव हें काम करता म्हटल्यार हांव हें काम केल्लें म्हटल्यार हांव हें काम करूं वता म्हणून आमी लेखूंक नजे. ते आमगेले करण देवान करोवचें तदना ताजे रिजल्ट आमी पळोवचे नजे. ते लायक जाल्यार वायट जाल्यार देवान दिवचें. देवाले इच्छेत कीत सगळें जाता म्हणून आमी लेखूंक निस्वार्थ जावन देवाक तीरी आमकां देवान कसं पळय
जबाबदारी दिला काम दिला ते करका. सगळ्यांगेर मनान तू येशिले एक डाऊट येता हांव एक बघतोय म्हटल्यार भगवद्गीत की रामायण की महाभारत की कसं वदला रे हांव एक भक्त जातलो अशी मस्त नमण्याचे डाऊट आमगेले एकांक जनांगेर मना आसूं पुरो जाल्यार हे काणी आयकतना तुमकां मना गेल्लें आसतलें न्हय. देवाल भक्त कोण म्हणून देवा शिवाय विंगड कोणाकय सांगू जावचें ना. आमी करता जाल्यार आमकां जावचितलें देवाल उडगास काणू आमकां दिलेलें कर्म तें काम निस्वार्थ जावन करता. ताजे रिजल्ट देवा सोडून दिवका. ते कसलेय जेवो नेगेटिव्हय जेवो पॉझिटिव्हय जेवो ते देवाक सोडून दिवन खुशीन हस्ताची स्वीकार करता. ते कृष्णाले ते हास पळय न्ही तुमी तांतुल्यान आमी कसं मनावर केलेलें तुमी कसं खेळ्ळारी हांव लेखिलेत अंत्यांतू जत्तले म्हूण लेखूनच ते देवान आमकां पळोवन हाशे. हेचेत आमी सगळ्या जणांनी मनावर दवरका जाल्यार देवान आमगेले जन्मांतुल्यान कसले पूण एक लेखला आसतले ते एक समेरी आमगेल कुशी की नातल्यार आमगेल लक्ष्य कित आसची ना. आमगेल आमकां यूज करून देवा लक्ष्य तर आस करूं पळयता म्हणून आमी मनावर का सर्वय देवा समर्पण करून आमकां मुखार चलया. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.